येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। 50% क्षमतेन सुरू करू येतात व्यवसाय। कॅसिनो स्पा क्लबांक ग्रीन सिग्नल कृती दलाची सरकाराक सुचोवणी। पूण एसओपी पाळचे पडटले खरसाणेन स्कुलांचो निर्णय 25 सप्टेंबराक। काँग्रेसीन परतून दिला पक्ष प्रवेशाचो प्रस्ताव पूण अजूनय केलो ना विचार, सांगता नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा। वारका बेकायदेशीर कॅसिनोचेर पुलिशेची धाड, 15 जणांक अटक, सुमार 7 लाखांच्यो चिप्स केल्यो जप्त। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकारी एसओपी पाळून कॅसिनो क्लबा सयत पर्यटना कडेन संबंधित सगळे उपक्रम 50% क्षमतेन सुरू करपाची सुचोवणी कृती दलान सरकाराक केल्या। पॉझिटिव्हिटीचो रेट 2.5% पाविल्ल्यान व्यवसाया कडेन संबंधित सगळे व्यवहार सुरू करू येतात अशें कृती दलान सरकाराक सुचयला। अशें आसले तरी सगळे तरेचे एसओपी पाळून 50%चीच उपस्थिती आसतली हाची जतनाय घेवची पडटली। दोतोर शेखर साळकारान ते विशीं पुराय म्हायती दिल्या। डॉक्टर आज तुमची मिटींग जाली, कितें डिसिजन जालें आनी तुमी कितें सजेशन्स दिल्यात? एक्सपर्ट कमिटीन सजेशन दिल्ली की ऑल एक्टिविटीज ऑफ इकॉनॉमिक एक्टिविटी चालू करच्यो। सो मोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिक विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20th म्हणजे सोमारच्यान सुरू जातल्यो। ताजी एसओपी गव्हर्मेंट वील रिलीज बाय टुमॉरो ऑर व्हेनेवर जस्ट बिफोर दॅट। आनी इम्पॉर्टंट पार्ट की ज्यो व्हडल्यो सनबर्न बीन तसले कितें आसा पळय ईडीएम आहा ताजें सांगलां की दे वील नॉट बी परमिटेड एज ऑफ नाव। ताजे रिव्यू जातले ऑन 15th ऑक्टोबर, ताजे नंतरूच कितें जातलें। कॅसिनोचेर मेन म्हणजे कितें डिसिजन जालें? कॅसिनो 50% ऑल एक्टिविटी एनीथिंग इज अराउंड 50% विथ ऑल द डबल वॅक्सिनेटेड पीपल आणि RT-PCR or any this on the 72 hours prior all has to be done properly. RT-PCR कोणाची कस्टमर आसा तांकां की कस्टमर has to important तांचे स्टाफांकूय वॅक्सिनेट सारखे जावंक जाय, डबल वॅक्सिनेटेड स्टाफ ऑल्सो डबल वॅक्सिनेटेड प्लस जो कोण येतले तांणी डबल वॅक्सिनेटेड किंवा RT-PCR वन ऑफ RT-PCR डिटेल एसओपी म्हणजे RT-PCR म्हणजे वॉट एव्हर ICMR गाईडलाईन तांचे आसा पळय त्या प्रमाणे। सो एनी क्लब बी सगळे ओपन जाता? When you expect to open spa and all also. with 50% capacity. Park आणि 50% करू शकनात all everywhere 50% with COVID appropriate behavior. नाईट लाईफ म्हणजे पार्टीज कितले आसता अशें तुमचे डिसिजन? 50%च्या न्ही इंडोर पार्टी आसा जाल्यार कॅपॅसिटी कितकी आसा 50% आनी घेवं येता। आणि ओपन एअर ऑल्सो सुद्धा असले तांकां कॅपॅसिटी आसता कितकी तरी, सो त्या कॅपॅसिटीचे 50%। सो बट हू विल कीप द वॉच ऑन दीस पीपल? गव्हर्मेंट हॅज टू कीप। तांकां टायमींग बी आसतलो कितें? टायमींग बी कितें आहा तांकां? टायमींग कमी काय इज अप टू गव्हर्मेंट टू इश्यू ऑल दोज गायडलायन्स। स्कुला सुरू करपाच्या विशयाचेर तज्ञ समिती 24 आणि 25 तारखेक परत बसका घेवन निर्णय घेतले। माध्यमिक वर्ग आदी सुरू जाव येतात, मुळाव्या शाळांतल्या भुरग्यांचो मागीर विचार जातलो। स्कुलांचे सांगितले तांकां सांगलां की तुमी बसा म्हणून ऑन 24th 25th वी विल सीट एक्सपर्ट कमिटी टू डिसायड अबाउट द स्कूल्स। पण मोस्ट लायकली वी मायट ओपन समवेअर अबाउट 4 तारखेच्यान बी ऑक्टोबराच्यान लायकली टू दॅट एटलीस्ट 9, 10, 11, 12 जी भुरगीं आहा तांकां जातली बेगीन बिकॉज नाव इट इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल आसा। जरी नंबर वयर सकल जालो तरी ते पॉझिटिव्हिटी रेट इज स्टील अराउंड 2 to 2.5च्या कमी आसा। एक्टिव्ह पेशंट्स आर अराउंड लेस दॅन 1000। आमी दिल्ले 5% एंड अबाव एंड 2500 एक्टिव्ह केसीस जाल्यारूच ते बंदी आशिल्ली। आतां नाव दॅट इट इज ओपन पीपल हॅव टू सर्वायव, इकॉनॉमिक ऑल्सो हॅज टू रन एंड वी विल रिव्यू आफ्टर। एंड इफ सपोज दर इज रायझींग केसीस आनी हें वाडलें 5% पेक्षा वयर वता देन वी विल एडवायज द गव्हर्मेंट अकॉर्डिंगली एंड हाव वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड देम दॅट दे शूड वॅक्सिनेट ऑल द स्कूल स्टाफ विच इज ऑलमोस्ट 95% 98% पर्यंत जाल्ले आसा। सो सगळ्यांक तूं फोर्स काय करूं शकना। वी हॅव गिवन देम इवन 6 वीक्साचे केले, जे 12 वीक्स तो वॅक्सिन आशिल्ले ते 6 वीक्स केले। सो वी होप दॅट एवरीबडी इज एज मेनी एज स्टाफ इज वॅक्सिनेटेड प्रॉपरली। स्कूल म्हणटा तुम्ही हायस्कूल म्हणटा न्ही का? 9, 10, 11, 12 आणि नॉट अबाउट प्रायमरी तांचे आफ्टर दीस 15 days जाले म्हणजे दिवाळी बी जाता कळटलें आमकां ऑलमोस्ट की वॉट इज द दीस ऑफ 9, 10, 11, 12 आफ्टर दॅट वी विल डिसायड अबाउट द स्मॉलर चिल्ड्रन। जायत्या जणांनी अजून वासीन घेवंक ना, हातूंत कॅन्सर पेशंट आणि गुरुवार बायलांचो आस्पाव आसा। सगळ्यांनी वासीन तोपून घेवप गरजेचें। बायलां गुरुवार आसतली, तातूंतली अजून पर्यंत नॉट इवन 1000 पीपल हॅव टेकन त्या बायलांक। सो ती एक 20,000 अशीच आसतली पॉप्युलेशन। प्लस देर कितकेशे पेशंट कॅन्सरचे सफर आहा, कितकीशीच ऑपरेशनां जाल्लीं आसा, कितकेशे जाण किमोथेरपी घेता, रेडियोथेरपी घेता। दॅट मिन्स दे आर नॉट फीट बट दे आर देर।
सो 100% तूं ते सगळें फुजाव करपाची कांय गरज ना. बट दोज हू आर एलिजिबल अँड वॉन्ट्स टू टेक ऑल आर डन वॅक्सिनेशन. दॅट्स वॉट इज कॉल्ड एज 100%. उरलेले कोण उरले पळय 50% तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन घेवची वॅक्सीन. आनी फाल्यां सकाळी समज आनी एक नेमी सुद्दां जर एक म्युटेशन येयलें सुद्दां न्हू हांगा किंवा भायल्यातल्यान खंयच्याल्यान जाल्यार केसीस वाडटल्यो. चान्सीस ऑफ डेथ विल नॉट बी देर because the vaccination rate must have been very high. But only one point to be noted for everyone is that those who are at high risk, those who are high risk, they have to take precautions. Very high risk. दुसरा आता सांगता पळय कॅन्सर पेशंट किंवा सिरियस रिनल किडनी प्रॉब्लेम आनी कितें आसा पळय तांकां वॅक्सीन घेतल्या नंतर सुद्दां इन्फेक्शन येवपाक शकता आनी सिरियस जावपाक शकता. सो तांच्यांनी अशें कोणें समज तांकां कोणा जर जोर येयलो कितें येयलो जाल्यार तांणी इमिजिएटली टेस्ट करपाक जाय आनी हॉस्पिटलांत वचपाक जाय, एडमीट जावपाक जाय, की तातूंतल्यान सुद्दां खूब जाणांक वाचोवपाक मेळटा. बिकॉज कोवीड आमी ऑलमोस्ट कंट्रोलाचेर पावल्ले आसा गोंयांत. ते तरी आसतना सुद्दां केसीस चालू उरतल्यो. आनी हे जे डेथ जाता पळय जे वॅक्सीन घेवंक ना म्हणून 10तले 9 वॅक्सीन घेयनासतना जाल्यार एका आठवड्यान अशें रफली ते बंद जावपाक जाय वॅक्सीन घेवन तेंच्यांनी. तातूंतल्यान जो चुकोवन जो एक डेथ जाता ते सुद्दां सारवार करूं येता प्रोवायडेड दे रीच द हॉस्पिटल व्हेरी अर्ली सो दॅट सम अमावंट ऑफ इन्फेक्शन वील बी देर. सो वी आर व्हेरी मच इन द प्रोसेस ऑफ फुल्ली कंट्रोलिंग इट. थोडेशे कोण वॅक्सिनेशन उरले तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन घेवचें. अजुनूय जेंचे 84 दीस जाले म्हणजे दुसरो वॅक्सीन घेवपाचो टायम जालो ते सुद्दां थोडे खुबशे जाण अजून येवंक ना, ते डिले करता. सो तेंच्यांनी डिले करपाक जायना, जाता तितले बेगीन वचपाक जाय. सो आमचे जे टार्गेट आसा गव्हर्मेंटाचे की ऑक्टोबर एंड पर्यंत बाकीच्यांचे सगळे एलिजिबल पॉप्युलेशन वयतलें ते जालें जाल्यार वील बी आउट. सो एवरीथींग वील बी शूड बी ओपन ऑर एवरीबडी शूड बी ओके फायन विथ इट एज अर्ली एज पॉसिबल. गोवा 365 खातीर व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. 10 आमदारांसयत नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान काँग्रेसी कडेन बंडखोरी करीत भाजपात प्रवेश केल्लो. उपरांत काँग्रेसीन सगळ्या फुटीर आमदारां आड सभापती कडेन तशेंच पुलिशेंतय कागाळ केल्ली. अशें आसूनय काँग्रेसीन परतून आपल्याक ऑफर दिल्या. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान दावो केला. आपल्याक काँग्रेसीची ऑफर आशिल्ली पूण आपूण तांकां प्रतिसाद दिलो ना, बाबाशान सांगता. GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकराचेरूय ताणें फार पेटयले. गिरीशाक कोणें सांगिल्लें दक्षिण गोवा सोडून उत्तर गोंयच्यान वेंचणूक लडोवची म्हणून अशेंय तो विचारता. काँग्रेस म्हाका मेळ्ळें काँग्रेसा लिडरूय म्हाका मेळ्ळें. म्हाका सांगिल्लें तेडे उलयले मोकळे पूण हांवें आजून कांय सांगलो ना. ताका हांवें मुगे काय गिरीशा बायल मेळ्ळें म्हाका. गिरीश कितें रे गिरीश कोण? गिरीश प्रेसिडेंट आहा बिश्तो उब केलो ताका लोकांन केला. गिरीशान पार्टी काबार केली म्हूण सगलो गोंयचो लोक जाणा. गिरीश ते काँग्रेसा आहा कित्याक इलेक्शनाक बसपाक आनी कलेक्शन करपाक. तो तर हिंगा सावथा लोकसभा बसलोलो. ताका जिखोन जाय जाल्यार सावथा बसतालो तो नोता कित्याक बसलो आनी तिने कितू कलेक्शन केलें तेणें लोकांक सांगोचें नाजाल्यार हांव सांगता. ऑफकोर्स तेगे एजंट आहाय मरे, तेगे एजंट आहाय कलेक्शन करपी. कितू कलेक्शन केलें तेणें वचोन पणजी बसता. तुका फातोर्डा बसपा जात नाही, फातोर्डा बस मरे तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. गिरीशान येवन काँग्रेस काबार केला आनी ताका लागून काँग्रेस फुटोवन काबार जाला. तो एक रिजन तें. पंच सदस्य आनी गोंयच्या जनतेचें मत विचारांत घेवन फुडले विधानसभा वेंचणुकेक तोंड दितलो अशें विल्फ्रेड सांगता. सद्याक संमिश्र प्रतिसाद आशिल्ल्यान निमाणो निर्णय घेवपा खातीर एक बसका आपयतलो अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या नादी खंयच्याय राजकी पक्षाच्या चित्राचेर आपूण वेंचणूक लडोवंक ना. सत्तेंत आयल्या उपरांतूच कामां केल्ल्याचें तो सांगता. ते पार्टीचे बसपाक हांव ते पार्टीचे जिखोन येयलो ना. आमी मागीर गेले आमगे डेव्हलपमेंट जावपा जाय म्हणून. आमगे डेव्हलपमेंट जालें. आमचे पार्टीन प्रॉमीस केल्लें. आम CMाक प्रॉमीस घेवन गेलो जॉयन जाल्लो. मुगे अशें आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 25 वर्सां जालीं कांय जायनासलें. आलेक्स सिगेरान 18 वर्सां आयलीं. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू तो आवटसायडर तेदो हिंग बसतालो आनी काँग्रेस जिखतालो. ते फकत काँग्रेस मेळ्ळ्याक बसत तो नाजाल्यार तेणें गाट्स जाय जाल्यार इंडिपेंडंट बसोवन दाखयचे ताका. आनी तेदो कॅन्डिडेट जायनासलें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां कसले जावं ते कॅन्डिडेट आहा आपण कॅन्डिडेट म्हणटाय तें सांगत न्हू. हांव पार्टी म्हाका मुगे सपोर्टर सांगता हेजे भाशेन बसतलो. ऑफकोर्स कॉन्टेस्ट करतलो. कितें व्ह्यूज आहा, कितें फीडबॅक येता तुमकां? कितें जेंकां मेळटा तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक येता तुमकां? मिक्स आहा. थोडे जायत जाण इंडिपेंडंट बस म्हणटाय, जायत जाण पार्टीचे बस म्हणटाय.
हां ना ना बीजेपीचे न्हू बीजेपीचे बस म्हणटाय खंयचे आनी हेर पार्टी आहाय खंयचे पार्टीचे बस म्हणटाय थोडे म्हणटाय चड इंडिपेंडंट बस म्हणटाय हांव मागीर कॉमन मिटींग घेता आनी मागीर डिसिजन घेता. गोवा 365 खातीर नुवेच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना काळात राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू आशिल्ल्यान निर्बंध आसात. तातूंत कॅसिनो बंद दवरपाचोय आदेश आसा. पूण हे नेम फाट्यार मारपाचो एक प्रकार उक्ताडार आयला. पुलीस अधीक्षक पंकज कुमार सिंगाच्या नेतृत्वाखाला कोलवा आनी मडगांव पुलिशेन वारकात चालू आशिल्लो बेकायदेशीर कॅसिनो बंद उडयलो. पुलिशेन घातिल्ले धाडीत 15 जाणांक अटक केल्या. तशेंच सुमार 7 लाखांच्यो चिप्स आनी जुगाराचें सामान जप्त केला. आज कोलवा पुलिसांनी राती 12 जातरेक जवळ 1 ते 1.5 म्हणल्यार सी ब्रिज म्हण त्या हॉटेलाचेर रेड मारली आनी ही रेड मारतरेक तितून भितर जे गॅमलिंग चलतालें ह्या हॉटेलांक जे जुवा चलतालो तेंचेर तेणी रेड मारली आनी 15 लोकांक तेणी अरेस्ट केले. आनी हे अरेस्ट केले तेजे बरोबर तेणी जी चीप कार्ड म्हण ते आसा चीप कार्डाचेर हे खेळटाले हे चीप कार्ड म्हण ते पयशे ह्या कार्डाचेर पयशे एकट्यान करता ते म्हणल्यार हे 6,90,000 रुपया तेंचे कडच्यान रिकवर केल्या ह्या चीप कार्डा वयले. हे हांगा ट्युरिस्ट म्हूण येयल्ले आनी तेंचो हांगा इलिगल हें चलतालो कितें चलतालो आमगेलो जुवा चलतालो म्हणटर एक गोवा पुलिसांनी तशेंच आमचे आज कोलवा जो PI आसा तुकाराम चव्हाण हे एका इन्फॉर्मेशन मेळटरीक तेणे एक हेल्प घेतलो मडगांव PIयाचो आनी तेजे अंडर तेणी त्या आनीक SPचोय घेतलो आनी त्या हॉटेलाचेर रेड मारून तेणे आज हो जो इलिगल जे गॅमलिंग चलताले हे तेणी बंद केले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर 3 आनी 4 गॅमलिंग एक्टा अंडर ह्या हेंचेर तेणी केस फायल केले कडेन आसा. पूण आज खरेंच जे कोलवा पुलीस PI आसा तेजे अभिनंदन करपा दिसता कित्याक तेणे इतले मोठे मनशां जाले आसून सुद्दां तेणी तेंचे रेड मारून आज तेणी तांकां 15 जाणां अरेस्ट केले कडेन आसात आनी तांकां आज बेलाचेर सोडल्यात. म्हूण एकच दाखोवन दिता की आमी जेन्ना PIया विचारले तर PIयान आमकां ओवरऑली सांगले कडेन आसा की आपूण इलिगल हितून केन्नाय थारो दिवपाना. जे कडेन असले गॅमलिंग चलता ते कडेन आमी रेडी मारीत रावतले आनी आमकां SPचो फूल सपोर्ट आसा. इवन गोंयचो जो DIG आसा DG आसा हेंचोय फूल सपोर्ट आमकां आसा की इलिगल बंद करपा जाय म्हणत. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. चवथी वेळार फकत आध्यात्मीक वातावरण निर्माण जाता अशें ना जाल्यार ह्या निमतान तरणाट्यांच्या आंगातले सर्जनशीलतेकय चंवर येता. मेणकुऱ्या अशीच एक कल्पक कलाकृती लोकांचे लक्ष ओढून घेता. मेणकुरे गांवांत बरेच कलाकार आसात. सण परबो तांच्या आविष्कारा खातीर बरी संद जावन रावल्या. आर्यन नायक आनी वरद नायकान घरांतल्या 9 दिसांच्या गणपती कडेन मल्लां आनी कागदाच्या आदारान तयार केल्लो देखावो असोच मन वेधक जावन रावला. आमी घेवया ताचो आस्वाद. पेडणे पुलिशेंत 11 दीस गणपती पुजतात. अंदू त्या निमतान दवरिल्ले रांगोळे सर्तीक उपाट प्रतिसाद लाभलो. शेनवारा सर्त जाली तरी आनीक 2 दीस लोकांक ती पळोवपाक मेळटली. फामाद चित्रकार राजमोहन शेटये आनी प्रकाश सूर्यवंशीन तांचे परीक्षण केल्ले. गोवा 365 खातीर मेणकुरे दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. गोंयान 18 आनी 19 वेर कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस कोसळूं येता. मळब दाटिल्ले उरतले. हे मजगती हवामाना विशीं खाशेली शिटकावणी ना. मात उत्तर आनी दक्षिण गोंयान चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. सप्टेंबराच्या 20 तारखे मेरेन वराक 45 ते 55 वेगान वारो घोळूं येता. वाऱ्याचो हो वेग वराक 70 किलोमिटराचेर पावूं येता. नुस्तेमारी करप्या खातीर हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना काळांत घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी.
सगळ्यांचीच मिळूया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना काळांत घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. सगळ्यांचीच मिळूया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.